मोगाच्या न्हू कार्मेल किरणच्या सर विक्षकांक हांव फादर रॉबर्ट डिसोजान करचो प्रणाम. योगा हो एक शब्द आयकतना तरावड चिंतपां आमच्या मदीं घेवची आसात. आमच्या मदें योगा करीचे आनी योगा करून वचो म्हणलो संवाद जावंत आसा. प्रगतीपर चिंताप आनी आदलें चिंताप ह्या योगा शब्दाचे वयर मस्त तारा हाडून येतात. त्या देखून आयच्या ह्या संवादाचो विशय जावन आसा योगा. कितें एका क्रिस्तांवांनी योगा करीचे की योगा म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमी समजून घेवया. आमच्या मदें आसा मानादीक बाब दोतोर ग्रेगरी डिसोजा. डॉक्टर ग्रेगरी डिसोजान 2 PhD आपणायल्यात. पयली PhD 1979 मैसूर युनिवर्सिटींत आपणायली जावन आसा. मिस्तीक संयोग सांतेरेस आनी योगा. आनी दुसरी PhD हांणी आपणायली जावन आसा रोमांत आनी विशय जावन आसा नवें जिवीत कुर्साचो सांजुवा. फादर ग्रेगरी तुमकां ह्या संवादाक हांव स्वागत करता. प्रोफेसर ग्रेगरी, योग आमी सांगतना साबार लोकांनी चिंतचे जावन आसा सूर्य नमस्कार वा इतर साबार आसनां. ती जावन पुरो पद्मासना वा दुसरी साबार आसनां. निसायकी योगा म्हळ्यार कितें? योग म्हळ्यार एक तत्वशास्त्र, फिलॉसॉफी. योग म्हळ्यार एक जिणेची रीत. आनी थोड्यांक योगा म्हळ्यार तांचो धर्म. थोड्यांनी मात्र योगा आपणाचो धर्म घेवंक सादारण जावन योगा म्हणटाना आपणाच्या जिणेची रीत हाच्या विशयान आमी उलयता. हें एक भारतांत आमच्या संस्कृतीन आमच्या चरित्रेंत संवसाराक दिवचें एक देण. योग म्हणलो शब्द संस्कृत भाशेंतल्यान आयलो. युजू म्हळ्यार एकवट म्हणून. त्या शब्दांत योगा शब्द आयलो. सांगात आस लातीन भाशेन युगम आनी इंग्लीश भाशेन योग म्हणलो शब्द आयलो. योग म्हळ्यार झू म्हणून अर्थ. झू 2 पाड्यांक 2 रेड्यांक सांगाता दवरता. तशेंच योग जावन डिसिप्लीन ह्या जिणेची रीत आमी मानून हाडल्यार आमच्या जिणेंत एकवट आसता. आज आतां आमी पळयता कितें म्हळ्यार आमच्या जिणेची सकत व्यर्थ जावन येता. आज टेन्शन आसा, फाल्यां कितें करूं चिंता करिना, पूर्व शांती जिवंक प्रयत्न करता, राग येता. अशें जायत्यो संगती आमचे वयर आमची जिणी पाड करता. आमचे वयर जैत वचचें करचें कशें? आमची जिणी नंदन करची कशी? शांती समाधानान जिवोवचें कशें? आमची भलायकी सांबाळची कशी? आमच्या आत्म्याची शांती आमी हाडची कशी? हें योग म्हणलें जिणेची रीत या डिसिप्लीन आमकां शिकयता. हाचे विशय जायते उलयत. योग जर तर आमी तत्वशास्त्र म्हणून समजूंक तर जाल्यार हें समजा जाय जाल्यार ताच्या आदी संख्या तत्वशास्त्र आमी शिकय जाय पडटा, समजा जाय पडटा. कापिला म्हणल्यार एका तत्वशास्त्रीन क्रिस्त पूर्व 1500 वर्सां आदी संख्याशास्त्र म्हणलें एक योग स्कूल स्थापन केलें. मनशाची जिणी अशी जायची जाल्यार हाका कारण कितें म्हणलें ताचें सवाल. आनी ताणें सांगलें मनशा थंय एका तराची समजुनी ना, अविद्या, माया आसा. पुरुश आनी प्रकृती म्हणली ह्यो 2 संगती सांगता मेळच्या बद्दक तांचे थंय काळोख आसा. देखून तांचे जैत वरां जे तेन्ना आमची जिणी नंदन जाता म्हूण ते शिकयता. ही आमची जिणी बऱ्या तरान मानून हाडची कशी ही म्हणल्यार सवालाक पतंजली म्हणलो योगशास्त्री आमकां अष्टांग म्हणलो योगा शिकयता. हाचे विशय सादारण जाणून आमी सगळ्यांनी आयकता. भारतांत तशें भायल्या गांवांत तशें. आतां हजारांच्या हजार लाखांच्या लाख योग संस्था आसात. अशें योगा एक आमची जिणी बऱ्या तरान मानून हाडची कशी म्हणल्यार सवालाक जाप दिता. दुसरें
एक तत्वशास्त्र आमकां शिकयता आनी थोडे योगाचे थोडे अंश आपणाचे एक धर्म घेवन घेतात. आमकां कॅथोलिकांक ते धर्म घेवंक जायना, खंडीत जायना. आमकां आसा जेजू क्रिस्त देवाचो शब्द नवो टेस्टमेंट आमचो पावता तो पावता. शिवाय योगाचे धर्म आमकां गरज ना आनी ते घेवंक वेचें सामान. पूण योगा एक तत्व म्हणलें शिकल्यान कांयच चूक जायना. इतलें मात्र न्ही, आमची जिणी बऱ्या तरान नंदन जावन मांडोवपाची कशी, आमच्या मदीं समाधानाचें कशें, हें योगा आमकां बऱ्या तरान शिकयता. बाब ग्रेगरी, योगा तर एक जिवीत बऱ्या रितीन मांडून हाडची एक वाट. वय ही वाट हिंदू संस्कृतीची वाट गी वा भारतीय संस्कृतीची वाट गी वा भारताच्या संस्कृतीन संवसाराक दिवचे देणें गी वा हिंदू धर्मान संस्कृती दिवचे देणें. तुमचे सवाल भोव अर्थ जावन आसा. हे भारतान संवसाराक दिवचे देणें शिवाय हिंदू धर्मान दिवचे न्ही. आतां आमी बरो स्वास घेतल्यार आमच्या पॉप्सांत ऑक्सिजनाक चड मेळटा. ते हिंदू गी क्रिस्तांव, ते हिंदूय न्ही क्रिस्तांव न्ही, आमची जी न्ही नंदन जावची कशी म्हणली एक वाट, आमकां भलायकी मेळची वाट. तशेंच योगा एक शिस्त आसा पळया, ते हिंदू धर्माय न्ही, क्रिस्तांव धर्माय न्ही, बौद्ध धर्माय न्ही, मुस्लीम धर्माय न्ही, ती एक जिणेची वाट. आमी हें जर तर समजून घेतलें जाल्यार आमचें तें आसलें सकट गरजे पडनातलें उलोवणें तें वेता. आमची जिणी कशी मांडोवपाची गी म्हणल्यार सवाल योगा प्रमाणे. ताका आसा पतंजलीन 8 मॅटांचे योग दाखयला. यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी असे 8 मॅटांची एक शिस्त आमकां दाखोवन दिला. त्या आमी क्रमेन प्रॅक्टीस करन वचून जाल्यार आमचे जिणेक भलायकी मेळटा. आमकां देवान दिल्ली देणी आमकां घडसोंकी जाता. पळय आजकाल भुरग्यांक तांकां बसून शिकोवंक जाता गी, एक कडेन थंड बसून जाता गी. सोडू भुरग्यांक थोड्यांक तांची जीब दामून दवरूं जाता गी, उलोवंक कांय ना जाल्यार उलयता. अशें देवान दिल्ली देणी आमकां फावो त्या तरान घडसूंक आमकां जायना. ती घडसूची कशी, आमची जिणी आमी मांडून हाडची कशी, आमची संस्कृती मांडून हाडची कशी, आनी आमी कशे ह्या आमच्या सामाजीक आमच्या संवसाराक आमच्या गांवांक आमचे जावन आमी कितें दिवेत हें सगळें आमकां हाचे जावन आमकां मेळटा. योगाचो फायदो जावन आसा एक संपूर्ण और परिपूर्ण जिवीत हातीन घेवचें. एक क्रिस्तांव व्यक्तीन वा दुसऱ्या खंयच्या धर्माच्या व्यक्तीन योगा एक आध्यात्मीक जिविताक एक मार्गदर्शन वा वाट म्हणून घेवंक साध्य आसा की. वय योगा आमची शारिरीक जिणेक, आध्यात्मीक जिणेक आनी आमच्या आत्मीक स्पिरिताची जिणेक उपकाराक पडटा. पळय आमच्या जिणेंत आमची कूड वेगळी आसा, आत्मा वेगळो आसा आनी स्पिरीट वेगळो आसा म्हूण सांगूंक जायना. हे तिनी एक जावन आसा. आमची भलायकी बरी जाल्यार आमचें चिंतापी बरें जावंक साध्य आसा. अशें म्हणटाना आमची जिणी संपूर्ण तरान आमी मांडोवन हाडूंक जाय पडटा. योगा आमच्या शारिरीक जिणेक, आध्यात्मीक जिणेक, आत्मीक ह्या स्पिरिताचे जिणेक भोव चड उपकारता. आमकां कांय दुबाव उरचो ना. पूण तें कशें करचें म्हणल्यार आमी समजून घेवचें पडटा. शारिरीक जिणेक उपकाराक पडटा. कितें गे म्हळ्यार, कशें गे म्हळ्यार पळया आमचे जिणेंत आमच्या कुडींत जायते सिस्टम आसात. देर इज मस्क्युलर सिस्टम, मसल्स आसात आमकां. हे मसल्स थोडे वॉल्युंटरी आसात, आमच्या हाताचे मसल, थोडे इनवॉल्युंटरी आसात, आमच्या काळजाचे मसल, आमच्या पोपसाचे मसल, आमच्या कुशोमध्ये मॅनिप्युलेट करूंक जायना. आमच्या वॉल्युंटरी मसल आमी हातान जाय जाल्यार प्रमाणे ते मॅनिप्युलेट करतना आमच्या कुडी भितरले सिस्टम बऱ्या तरान मांडून हाडच्या खातीर आमकां प्राणायाम आसा. आमी जर तर पावो त्या तरान उस्वास घेवंक प्रयत्न केलो जाल्यार आमच्या कुडींत आमकां ऑक्सिजन मेळटा.
तेन्ना रेस्पिरेटरी सिस्टम म्हणून हाडूं जाता. रेस्पिरेटरी सिस्टम म्हणून हाडलेल्या वेळार सर्क्युलेटरी म्हळ्यार रगत कशें आमच्या कुडीच्या सगळे सांद्याचे तेंय आमकां समान करूं जाता. इतले मात्र न्ही ग्लँड्युलर सिस्टम म्हणून हाडूं जाता. इतले मात्र न्ही डायजेस्टीव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम सगळी आमच्या कुडीची जिणी बरी करूंक आमकां साध्य आसा. पूण ते पावते बरें आमी करूंक जाय. एका उतरान सांगचें जर जाल्यार योगा डिसिप्लीन केल्ल्या वरवीं आमची शारिरीक जिणी बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जाता. जर तर आमी उस्वास बऱ्या तरान सोडलो तर जाल्यार या बसतना पावते परी आमी बसलो तर जाल्यार ते क्रिस्तांवचे गी इन्वांचे गी म्हणल्यार सवालाक अर्थ जायना. बऱ्या तरान बसला कितें चुकला खंयच्या धर्माक गेलेला आमकां जाय भलायकी. एकलो जो तो दीस रात उबो रावता ताच्या पांयाक गँग्रीन येता. आमकां भलायकी जर तर जाय जाल्यार आमचे पॉस्चर तोळ आमी बदली करूंक जाय. ती बदल करची कशी? आमी साधारण पळोवचें आसना या पॉस्चर. आमी पॉस्चरा सांगता आनी एक दोन करूंक जाय म्हणजे धारणा म्हणजे आमची मोद थीर आसूंक जाय. शीत दिवन आमी तें करूंक जाय. इतलें मात्र न्ही आमी प्राणायाम करूंक जाय. उस्वास पावते बरी करूंक जाय. तेन्ना मात्र तो आसना सामान जाता. आमकां भायल्यान दिसता कुडीची एक पॉस्चर आसना. आमचे मोत खंय आसा म्हणल्यार दुसऱ्या दिसना. आनी इतलेंच आमी उस्वास कसो जोडटा म्हणल्यार तें दिसना. हे तिनी म्हणजे कुडीचें पॉस्चर, बॉडीली पॉस्चर, आमचे मोतीचें धारणा म्हणजे चीत दिवन आमी करचें. तिसरें आमी चडसो उस्वास. हे तिनी सांगाता केलें तर जाल्यार पावते बरी केलें तर जाल्यार समजून आसल्या एका गायड कॉल केलें तर जाल्यार कंडिशन आमची जिणी शारिरीक जिणी मांडून हाडूंक जाता. जर तर हर एकल्याक एक आरोग्य बरी कूड आसा तर खंडीत जावन तें एक बरें मौत अशें स्टांट्स चड आसात. तशेंच मौत आनी कूड जर तर बऱ्या रितीन आसा खंडीत जावन आत्मानी बऱ्या रितीन आसतलो. योगा क्रिस्तीकरण करचे एक प्रयत्न सुमार वर्सां जावन आसा. याजकांनी वा सिस्टरांनी वा क्रिस्तांव लायकांनी हे क्रिस्तीकरण करचे प्रारंभ केला. पूण ओमाच्या बदलाक शालोम म्हणलो शब्द घालचो. शालोम म्हळ्यार शांती हिब्रू भाशेंत जावन अशे जायते प्रयोग चल्ल्यात. हो प्रयोग सरकोगी वा असले प्रयोग आमी आनीक मुंदारण वरीचे की तुमचे अभिप्राय कितें फादर? होय तुमी सांगचे समान. कितें म्हळ्यार आदली संज्ञा आसा इन कॉर्पोरे सानो आनिमा साना. इन आनिमा साना स्पिरितू सानो म्हणजे कूड भलायकेन आसा तर जाल्यार आमचे आंतरीक जिणी भलायकेन दवरूंक जाता, सुलभ जाता. तशेंच आंतरीक जिणी भलायकेन आसा तर जाल्यार स्पिरिताची जिणी बऱ्या तरान दवरूंक जाता. तें पयलें सर. आतां योगा क्रिस्तीकरण करी जैलीत म्हणल्यार सवाल करचें कशें म्हणल्यार दुसरें सवाल. पयल्या सुवातेर योगा जर तर आमी एक डिसिप्लीन जावन घेता तर जाल्यार ताचें क्रिस्तीकरण करचें म्हणल्यार सवाल येना. आनी दृश्टांत दिवं जाल्यार म्हज्या क्लासींत मॅथमॅटिक्स शिकता. तें मॅथमॅटिक्स क्रिस्तीकरण करचें कशें म्हणल्यार सवाल कोणी घालीत की. आनी एक फुटबॉल खेळटा तें क्रिस्तीकरण करचें कशें ही म्हणल्यार सवाल करचें सामागी. तर जर तर आमी योगा एक डिसिप्लीन ए पॉस्चर ए वे ऑफ बिल्डिंग अप अवर लायफ म्हणल्यार तितून आमी घेतलें तर जाल्यार तातूंत क्रिस्तीकरण करचें म्हणल्यार सवाल येना. हांवें पयलेंच सांगलां हांवें उस्वास बऱ्या तरान सोडचो. ह्या बसतना समांतरान बसचें. आनीक असलें आमी जर तर डिसिप्लीन आमी पाळोवन तर जाल्यार ते हिंदुवांकी क्रिस्तांवांकी मुसलमानांकी एकच ते तांकां थंय देवसार ना. आमची जिणी आमी मानून हाडटा. जाल्यार एक सवाल येता कितें की म्हळ्यार योगान एक व्हडलो शब्द जायते फावटी ते उपयोगतात. आतां व्हडलो शब्द हिंदू धर्माच्या ग्रंथांत तांच्या धार्मीक ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. हो शब्दाक जो भोव चड अर्थ आसा
ब्रह्माच्याकी अर्थ ताका दितात, आवय बापाच्याकी चड अर्थ दितात. आनी तत्वशास्त्र प्रमाणे तसो अर्थ समजूंक जाल्यार देवाक आमी रूप पळयना, पळोवंक जायना. पूण आमकां एक रूप कांयपणी पळोवंक जाय, या आमकां एक बोगणी आसूंक जाय. आमी रूप पळयनातले जाता तितले पळय सारकें, आनीक आमच्या विश्वान भोगनातले जाता तितले उणें करून तांणी ह्यो शब्द मांडून हाडला. तातूंत 3 अक्षरां 8 पूण आसा. अक्षरां सांगूंक जायना, शब्द 8 आसा. म्हणजे आ ओम. तशें म्हळ्यार हांव जाता तितलो उणो शब्द करून सगळो शब्द तांचो 8 पूण आसता बरी एक उदाहरण सांगता. हांव अशें हिब्रूवांच्या चरित्रेंत आमी पळयता, यावे म्हणटात. यावे म्हणल्यार अर्थ कितें? असं हांगा आमच्या इंडियन ओम आसा न्ही, तशें हिब्रूंक इस्रायलांत यावे म्हणून आसा. देखून तो आतां ओम म्हणलो शब्द बरो गी, आमच्या क्रिस्तांव धर्माक बरो गी. हांवें संचय जर जाल्यार असो खाली अर्थ आमी समजून घेवचो जाल्यार तो बरोवंक घे. पूण ताच्या चरित्रे प्रमाणे पळोवंक गेला जाल्यार आमकां तितकेशें कस लागोंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार हिंदू धर्मांत ओम म्हणलो शब्द तितलो तांचो जाला की आमकां क्रिस्तांव कुरीस म्हणलो एक संकेत आमचो तितलो जाला की कोणी एक हिंदू असो व्हडलो कुरीस घेवन वचत जाल्यार हो कितें क्रिस्तांव जाला की म्हणटात. तशेंच आमी जर व्हडल्यान ओम म्हणत जाल्यार हो कितें हिंदू जाला की म्हणूंक पुरो. वी हॅव सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएन्स. आमी आमचे खातीर जिवोवचें, मातने सामाजीक खातीर जिवोवचें, आमच्या भावंडां खातीर जिवोवचें. तांणी समाज समजा सारकें आमी जिवोवंक जाय. आमकां ओम म्हणल्या शब्दाचो अर्थ समजून आसूंक पुरो तत्वशास्त्र प्रमाणे. पूण आमच्या भितर भावंडांक तें कळटा की कळटा. तर आतां आमी कितें करचें म्हणल्यार सवाल. ओम सोम चड चडचें गी हांव सांगना सोम चड चडचें म्हणून आनी करी जय म्हूण सांगना. ताच्या बदला दुसरो शब्द हाडी जय म्हूण सांगना. तो हाडूंक तितलो सुलाभ ना. फादर, तुमी ओम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आमकां शिकयलो. एका क्रिस्तांवान वा अन्य मताच्या व्यक्तीन हो ओम शब्द वापरयेत की? हय, ओम म्हणलो शब्द ताका आज पळयतना धर्मीक अर्थ आसा तसो दिसता. हिंदुवांच्या धर्मांत ओम म्हणलो शब्द भारी वापरतात. तांच्या धर्मांत असो आसा तो. त्या शिवाय तांच्या तत्वा प्रमाणे ताका एक अर्थ आसा, गूण अर्थ आसा. देव दोळ्यांक दिसना जाल्यार आमकां दोळ्यांक दिसच्या प्रमाणे आमी समजून घेवंक जाय. दोळ्यांक दिसनातलो देव आमकां अणभव जावच्या प्रमाणे कसो आमी समजून घेवंक सोगी म्हणल्यार सवाल. ताका आनी तांणी सोदून काडलें आमी उलोवचो शब्द आसा तो एक दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो संकेत म्हणून. अशें मनशाचो शब्द आनी चरित्रेन पळोवंक गेल्यार जायत्या धर्मांनी मनशांनी करचो तो ताळो हो शब्द जावन आसा देवाक दिसनातल्या देवाचो एक संकेत. आतां असलो सगळो शब्द सांगता मेळून मनशाच्या जिवितांत दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक समजोवंक ताचो अनुभव घेवंक एक आशा आसा, उर्बा आसा. पूण देव दोळ्यांक दिसनासलो अनुभव आमकां जाय. त्या खातीर जायत्या धर्मांनी जायत्या रितीन देवाचो एक संकेत सोदून काडला. हातूंत शब्द या आवाज एक दोळ्यांक दिसनातलो सांगता अनुभवाचो एक संकेत. अशें हिंदुवांच्यांनी आ म्हणलो पयलोचो आवाज, म म्हणलो निमाणो आवाज, सगळो आवाज सांगता घालून ओम म्हणून सोदून काडलो. तशें इस्रायलांनी ह्या हिब्रूवांनी म्हणजे जुदेवांनी
यावे म्हणलो शब्द हितून घडलो. आमच्या बायबलांत देवाच्या पुताक आमी देवाचो शब्द म्हणटा. देखून ओम म्हणलो हिंदुवांच्या संस्कृती प्रकार तांच्या धर्माक भोव लागशिल्लो जावन आसा आनी तांणी ती गडसितात. अशें म्हळ्यार ओम म्हणलो शब्द क्रिस्तांवांनी गडशिल्ल्या वेळार तातूंत कांयच चूक ना तर जाल्यार संस्कृती प्रकार आनी समाजाच्या समजणे प्रकार तो हिंदुवांच्याक चड लागशिल्लो म्हणल्यार तातूंत भावना. फादर, शब्द आदीन जावन तो हिंदुवान सोयलो क्रिस्तांवान समा वय वय तो एक संस्कृतीचो संस्कृती हय. त्या देखून जर तर आज आमी वापरतना ताका एक हिंदू धर्माचो रंग वा क्रिस्तांव धर्माचो रंग आमी दिवचे आमचे मनसाचो गूण म्हणा वय 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 खंडीत जावन वय नीज अर्थान आमी तो आदी वापरयेत ताच्या पयल्या अर्थान वापरयेत वय लितुर्जींत न्ही लितुर्जीन जावन दी भायर जावन दी पळया. हांवें सांगलें तुमच्या लागीं पयलें कुरीस अरे 2 रुपया गुटके तो हिंदुवांचो न्हय क्रिस्तांचो न्हय कांय न्हय 2 रुपया गुटके अशें दवरल्यार कुरीस जालो. पूण आज कितें जालां कुरीस क्रिस्तांव धर्माचो एक संकेत. कोणी एकलो कुरीस खावन गेलो तो जाल्यार तो क्रिस्तांवाचो म्हणलो म्हूण समजून येता. हिंदुवांचो जर तर कुरीस घेवन वचत तर हो क्रिस्तांव जाला म्हूण जाता. तशेंच जर तर एकलो क्रिस्तांव उठल्या बसल्यार ओम 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 म्हणत निजाकेतान तूं कांय चूक ना जाल्यार सामाजीक प्रमाणे संस्कृती प्रमाणे हो कितें हिंदू जाला गी म्हणलें सादा लोकांक भोगता. आमी जिवोवचें आमच्या खातीर मात्र न्ही आमकां दुसऱ्यांची जबाबदारी आसा तांकां बरी देख दिवंक आसा. ह्या बाबतींत पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता ओम म्हणलो शब्द उठल्या बसल्यार उगडसूचो तितकेशें आमी उणें करी जाय पडटा गी म्हणून. मोगाच्यानो योगा आनी क्रिस्ती जिवीत ह्या विशयाचेर आमी चड वेळ संवाद करनाशिल्ल्या बाब ग्रेगरी डिसोजा सांगाता. योगा म्हळ्यार कितें आनी हाचे विशय जायती जाणवाय आमी जोडली. येवच्या हप्त्यान 14 तारखेर परत ह्या संवादाचो दुसरो भाग आमी करतले. खंडी जावन फाटी येया पळया योगा विशयांतलें तुमचें ज्ञान चड करा. अंध माती जायनाकात चडीत ज्ञान जोडा. योगा आमी क्रिस्तांवांनी करियत की करूंक जायना की पळया येवच्या हप्त्याच्या एपिसोडान ह्याच म्हयन्याच्या 14 तारखेर. सर्व देव बरें करूं.